ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टिजमेंट रिलीज करता आनी गोंयचो सरकार ओग्गी आहा, गोंयचो सरकार बिजी आहा इलेक्शनांनी. ही असली फकाणां चलची ना आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळूंकूच जाय. हें केन्ना जाता? हें अशें स्टेजीर जाल्लें आहा जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देशांत सगळ्यांत हायेस्ट गोंयांत आहा आनी गोंयांत आमी गोंयकारांक नोकऱ्यो आनी गोंयचे तरूण पिळगेक नोकऱ्यो दिवंक सोदनात आनी शकनात. आनी सरकाराक जर प्रश्न केलो जाल्यार सरकार म्हणटा आमचे कडेन डेटा ना. पूण हांव पयलींच वॉर्न करता, पयलीं म्हळ्यार हो इंटरव्यू इमिजिएटली गव्हर्मेंटान इंटरव्यून करचो. हो 24 आनी 25 तारखेक इंटरव्यू आहा ते इंडोकोचे कंप्लेन हे रद्द करचे. सगळे फाटभुंयेचेर हे सगळो बॅकग्रावंड आसतना हांव वगीच तो पिसो म्हणून बील मूव करना. हांवें एसेंब्लीन जी बील मूव केलां हांवें की 80% नोकऱ्यो प्रायवेट सॅक्टरान गोंयकारांक रिजर्व करच्यो म्हणट्यो. म्हाका तकली घुंवल्या म्हणून हांव हें बिलां मूव करना. हांव मुद्दाम मूव करता कित्याक ही परिस्थिती गोंयांत आसा की गोंयांत इंडस्ट्रीज आसात पूण गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळना. हे विकसीत गोंय न्हू, हे विकसीत गोंय म्हणजे विकसीत म्हणजे आमी विकता म्हणटा पळय तशें विकसीत गोंय जाल्लेलें आसा, नॉट विकसीत गोंय. हेंच्यांनी आमचे एक जॉब्स आयज मायग्रंट्सांक विकलेले आहा. आयज आमी एक एड पयली एका फार्मा कंपनीची, ती कंपनी जावन आसा इंडोको. हेच्याय पयलीं ह्या कंपनीन खुबशे अशे एडवर्टिजमेंट घातलेले आसा जेतून ह्या कंपनीचे रिक्रुटमेंट जाता महाराष्ट्रांत. अशें आसतना हें कितें चल्लां काय म्हणून प्रश्न पडटा. आनी सगळ्यांत शॉकिंग गजाल म्हणल्यार अशें चल्लां आसतना सरकाराच्या वतीन हातूंत कसलोच इंटरफिरन्स जायना आनी हे कंपनीक हें सर्रासपणी करपाक सरकार अलाव करता. हे गजालीचो आमी निशेध करता आनी आमी कंपनी कडेन डिमांड करता इमिजिएटली तांच्यांनी तो रिक्रुटमेंट प्रोसेस आपलो जो महाराष्ट्रान करपाक सोदता तो स्टॉप करचो. गोंयचे अनएम्प्लॉयड युथांक प्रायोरिटायज करचें, तांकां प्राधान्य दिवचें, गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व करचो, दुसरे राज्यांतलो न्हय. मजगती विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घातलो. ते उपरांत इंटरव्यू रद्द करता म्हणून कंपनीन मुख्यमंत्र्याक बरयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.